नगरगाव सरकारी हायस्कुलाच्या हेडमास्टराचेर पालकांनी फोग काढलो. शाळेन धड सुविधा नात म्हूण पालक शिक्षण संचालनालयांत पावले. फाव ते उपाय काडटले म्हूण खंय संचालकान उतर दिलां. ह्या वरास सुरू जावपाक लागली तो कार्यभार कितें जाला काय कळना. सगळी शाळा हल्लेल्या भशेन जाल्या. हेका सगळो कारणीभूत जो आमचो कोटकर सर हेडमास्तर जो मुख्याध्यापक आसा हेका हांव जबाबदार धरतां. कांयच भुरग्यां विचार करिनात. शाळेची डागडुजी ना. एलबीडी टीचर जाय ते घेता. तेंचेय कमिशन खावपाचो विचार करता कितें असो आमकां सुगाव लागलेलो आसा. आमच्या नगरगाव हायस्कुलांत पहिली एक शाळा हायस्कूल गव्हर्नमेंट आसा. गरिबाची शाळा अशी आमी म्हणटा. मिन्स वाचपाक दिवना. टीचर म्हणटा ना ते सांगता म्हण आमकां करचें पडटा. आमचे तकलेन कांय चलना न्ही. बॉसाचें आयकचें पडटा अशें आमकां स्टाफ सांगतात. एक म्हाजो चेडो 5वी ते 10वी आसा की त्या चेड्याक मागीर कितें शिकपना ते आमचो कुट्टेकर हेडमास्तर आसा तो भुरग्यांक कितें ज्ञान दिना आनी कितें सब्जेक्ट शिकयना आनी तो आमकां ते शाळेंत नाका ताका खंय तरी दूर घालचो म्हण आमी ह्या सरा डायरेक्टरा कडेन येयल्ले आसा. शाळेंत आमच्या भुरग्यांक मुत्री ना, संडास ना, टाकी पाणी ना पिवपाक. तांकां गव्हर्नमेंट सरकारी शाळेंत कितें हें दिता काय ना तें आमकां खबर ना. परत 15 ऑगस्ट, 19 डिसेंबर, 26 जानेवारी हे भुरग्यांक एक कितें तरी नाश्ता दिवपाची म्हण हें आसता सरकाराची फंड दिता. तो थंय तो हेडमास्तर कितें ना एक एक चॉकलेटीची भागयता आनी तो भुरग्यांक घरा धाडटा आनी तो फोटोग्राफ करता आनी भायर तो पयशे आपले हे करता भुरग्यांक हाडटा बिझनेस करता. आनी डायरेक्टरान आमकां सांगलें आसा की ताका म्हयने पयलीं हें करता म्हणून ताका ते शाळेचो हालयता म्हणून. ते शाळेचो माजी विद्यार्थी न्ही आनी म्हाजी भुरगीं थंयच शिकल्या आनी आतां नातरां म्हाजी शिकता. तर हो आमकां कायद्याचो धाक दाखयता की ह्या कायद्या प्रमाण तूं पालक शिक्षणाच्या कमिटीन येवंक शकना. आनी आज कालच तेजेर आयडिया घातल्या शाळेत तूं म्हाका कायद्यान हें दी म्हणून. खंयच्या कायद्यान तो आमचा डिपार्टमेंटाचो घे. शाळेचे सीसीटीव्ही जवळजवळ 2-2.5 वर्सां जाले बंद आसात. आमकां असो संशय येता की तेंच्यांनी जाणून बुजून ते बंद केल्यात का की आपूण केन्ना येवं ना येवं हे कळोंक जायना म्हणून. ते आमकां हेडमास्तर नाका कित्याक आमची शाळेची सुदारणा जावंक ना. भुरग्यांचें लक्ष दिना तो एक आनी आमी टिचरांक मेन म्हणजे तो टिचरांचें लक्ष दिना. टिचरांक तेणी अशें हें करपाचें की स्ट्रीक दवरची मागीर भुरगीं स्ट्रीक जातलीं न्हू. मजगतीं नगरगाव हायस्कुलाचो हेडमास्टर देविदास कोटकार म्हणटा शाळा सरकाराची. सरकारान दिल्ल्यो कार्यपद्दती आपूण पाळटा. अधिकाऱ्यांक कितें तें विचारचें. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर.